मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली आहे. युथां खातीर प्लॅन कशे कितें आसतले? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणजे एड्युकेशन आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आणि एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हाव तन्वी प्रभुगावकर. माझे नाव सुरेश कांबळे. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगावकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. माय गोवा नेटवर्क. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट आणि म्हाका दिसता की जजमेंट डे जो आयज आसा बिकॉज 2024 जनरल इलेक्शनाचो रिजल्ट आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. भारतभर मतमोजणी चालू आसा. गोंयान नॉर्थ आणि साउथ हे 2 सीट्स आसा. उदरच्यान आमी अपडेट्स तुमच्या वांगडा आमी घेवन येता. आमच्या स्क्रिनीचेर सुद्दां तुमकां लेटस्ट अपडेट जी आसा भारतभरची जे लिडींग आसा अजून पर्यंत खंयचेच सीट कन्फर्म म्हणजे जिखलेले तुमकां अजून ना बट लिडींग कितें आसा ते सगळे दाखयता नॉर्थ आणि साउथ गोंयचे. अँड आतां सद्या आमी आमचे रिपोर्टर्स जे आसा दोनूय ते जॉईन जातले आमच्या बरोबर. आमचे दोनाय सायडीक जे रिपोर्टर आसा तांकां आमी रोखडेच जॉईन करून घेतले. आमच्या बरोबर 2 पॅनलिस्ट आसा. सगळ्यान पयलीं हांव आमचे नॉर्थ गोंयचे रिपोर्टर जे आसा जे प्रणय नॉर्थ गोंयचे रिपोर्टर ताजे कडेन वयता. प्रणय, आवाज आयकुपा येता? आवाज आयकुपा येता? हांगासर आसा दोन्ही प्रोफेसर आसा आमच्या बरोबर सद्याक आणि रामराय नाईक सर आसा आमच्या बरोबर. प्रोफेसर सर उदरच्यान आमी उलयताले ताजेरूच आमी कंटिन्यू करतले. तशेंच आमच्या बरोबर आनी एक मानेस्त हांगासर आतां जॉईन जाता. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार तांकां वळखता आणि एक युवा लिडर म्हणपाक शकता. लिडर म्हणच्या पेक्षा आयज ते आमच्या बरोबर एक राजकीय विश्लेषण करपाक हांगासर बशिल्ले आसा. प्रोफेसर युगांग नायक. युगांग बाब, वेलकम टू द शो. सो आय स्टार्ट विथ यू युगांग, कारण तुमी आजकाल आनीकूय डिबेटीचेर आशिल्ले आणि आता सध्या आमी पळयता ट्रेंड जो आसा तो बदलत आसा, खूप फास्ट बदलत आसा पुराय भारतभर. गोंयान एक्झिट पोलार म्हणिल्ले की एक सिटींतले, पूण आता सध्याचो जर हे पळयत ट्रेंड पळयत जाल्यार साऊथ गोवा जस्ट अपडेट दिता. साऊथ गोवा कॅप्टन विर्यातो 1,97,462 वोट्स. पल्लवी देपो 1,76,930 वोट्स आणि रुबट जो आरजीपीचो आसा 16,468 वोट. सो 20,532 वोट्सान लीड करता काँग्रेस इन साऊथ गोवा. नॉर्थ गोंयान श्रीपाद नाईक 2,19,884, रमाकांत खलप 1,23,673 आणि मनोज परब 40,473. सो 96,211 मतांनी श्रीपाद भाऊ वोट करता. म्हाका दिसता एक गोष्ट जी आसा जी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी म्हणिल्ली की आमी 1,00,000+ मतां काडटले. सो समवेअर अराउंड 96,000 पाविल्ले आसा. लास्ट इयर पेक्षा बरेच फुडें आसा अजून पर्यंत नॉर्थ गोंयान. बट साऊथ गोंयान खूप जशें म्हणटाले की 60,000 पयलीं सांगले की लीड आसतली एंड देन 25 काल पर्यंत 25+ लीड आसतली अशें म्हणटाले. बट आयज सारकें विपरीत दिश्टी पडटा. काँग्रेसींतले विर्यातो हांकां बरेच प्रमाणात मतां मेळिल्ली दिश्टी पडटा. नॅशनल जर पळोवंक वचत जाल्यार लीड सांगता तुमकां हांव हे 292 ते 296 सुमाराक जाला. जे एनडीए आसा ते हे बीजेपीचे अलोन न्ही, हे एनडीएचो जो लीड आसा तो आसा. तशेंच इंडिया अलायन्साचो लीड आसा 228. सो खूप मार्जिनली फाटी फुडें जरी आसा जाल्यार हे अजून लीड आसा. अजून पर्यंत फायनल रिजल्ट येवंक ना. जे आमी एक्झिट पोल पळयले 2 दीस पयलीं ताच्या पेक्षा सारको म्हणजे इतलोय म्हणू शकना बट बऱ्यापैकी फरक दिश्टी पडटा हांगासर. सो तो एक प्रश्न आसा. एक अपडेट दिता हांव मदीं. वाराणसीच्यान PM नरेंद्र मोदी लिडींग बाय 72,133 वोट्स. अमेठींतल्यान किशोरी लाल जे काँग्रेसचे आसा ते लिडींग बाय 45,905 वोट्स. स्मृती इराणी जी आशिल्ली अमेठीन तांचे ऑपोजीट, सो स्मृती इराणी फाटी चलता. 45,000 तांकां वोट्स कमी आसा सद्याक. लीड करता किशोरी लाल. रायबरेली राहुल गांधी लिडींग बाय 1,34,303 वोट्स. वायनाडल्यान राहुल गांधी अगेन लीड बाय
1,88,514 वोट्स. गांधीनगरच्यान अमित शाह सगळ्यात हायेस्ट म्हाका दिसता ह्या लिस्टांतली आसा, ते म्हळ्यार 3,96,512 वोट. रत्नागिरींतल्यान नारायण राणे लीड करता आनी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्गच्यान लिडींग बाय 13,924 वोट. खूब कमी आसा, बट केन्नाय कितें जावं शकता, लिडींग आसा. नागपूरच्यान गडकरी लिडींग बाय 37,863 वोट्स. सो युगांक तुजे कडल्यान सुरू करता. काल पर्यंत एक ट्रेंड आशिल्लो एक्झिट पोल पळयत जाल्यार भारतभर की बीजेपी इजिली जिखतली अशें, NDA खास करून. आयचो रिजल्टाचो सद्या ट्रेंड पळयत जाल्यार कशें पळयता तुमी? पयली गजाल म्हणटा ती एक्झिट पोल हे सदांच खरें ठरता तशें ना, की देर आर मेजर एक्झिट पोल्स जे फॉल्स ठरल्या. तातूंतले एक स्टार्टेड जंय गोंयांत म्हणजे इंडियेन जर पळयलो जाल्यार इट स्टार्टेड वीथ 2004 जेन्ना इंडिया शायनींग ही मोठी कॅम्पेन NDA त्या काळावयले NDA सरकार म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी सरकारान केल्ली. आनी दॅट टायम तांणी जे लोकसभा इलेक्शन जाता ते मुदतपूर्व पयलीं घेतिल्ली, म्हणजे लोकसभेची हें सोंपच्या पयलीं तांणी इलेक्शन्स घेतिल्ली, कॉल केल्ले. इज बिकॉज की दे कूड सी द वेव गोईंग ऑन. आनी तेन्ना म्हाका ती गजाल याद जाता की नो बडी एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम could predict that की NDA which was so popular, म्हणजे ज्या पद्धतीन मिडिया तेन्ना हें करताली, एक्झिट पोल proved wrong. This was a major thing in the kind of a world democracy, because हातूंतल्यान तेन्नाचे मेकॅनिझम तितले सोफिस्टिकेटेड नाशिल्ले, रिसर्च मेथोडॉलॉजी फायन ट्यून नाशिल्ली. द लेटेस्ट एक गजाल आशिल्ली, द लेटेस्ट एक्झाम्पल ऑफ एक्झिट पोल्स गोईंग रॉंग वॉज 2016 इलेक्शन, US इलेक्शन, वेर nobody predicted that Donald Trump could come to the power. बरोबर. आताची स्थिती कशी आसा एट दीस पॉयंट ऑफ टायम इज दॅट देर आर व्हेरी फ्यू एक्झिट पोल ऑर द सर्वे एजन्सीज वीच हॅव पुट आउट देअर डेटा ओपन आउट इन पब्लीक, लायक फॉर एग्जाम्पल एक्सीस माय इंडिया. बट ताजी एक जर हें घेत तांचो सॅम्पल सर्वे इज लेस देन 4,50,000, वीच इज नॉट इवन अ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ गोवा, which is the smallest one. So 4,50,000च्या सॅम्पल सायजा वयल्यान तूं देशाचें चित्र काडपाक शकना. हातून हॅविंग सेड दॅट की एक अशे तरेचो माहोल जाल्लो की हो 2-3 जर एक्झिट पोल सोडले जाल्यार खंयच्याच एक्झिट पोलान प्रॉपर फिल्डार वचून ताजे स्टडी करूं ना. सो ताणें रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे डेटा आउट करूं ना. बट एज फार एज तुगेले एक्सीस माय इंडिया तांचे नंबर्स मे बी रॉंग जावं, बट द ट्रेंड्स वॉट दे वेर प्रिडिक्टींग, म्हणजे जर तुवें डिटेल काडून पळयलो तुवें तागेलो की फॉर एग्जाम्पल द एज वायज आनी एज वायज, ऑक्युपेशन वायज एंड ऑल दोस वन, दे इंडिकेटेड अ ट्रेंड की जरी तांणी सिटां प्रेडिक्ट केल्ली, बट देर वॉज एन एक्सपोनेन्शियल इनक्रीज इन द प्रेफरन्स टू द इंडिया अलायन्स. हे आमी न्हयकारपाक शकना, कळ्ळें तुका. एक ऑलमोस्ट 2% 3% गॅप उरतालो. सो जर सॅम्पल सर्वे वाडयल्ली जाल्यार तांकां मे बी आंकडे आनी कमी येतले आशिल्ले. आतां बाकीच्या एक्झिट पोलान कशें केलें की तांचो आंकडो पळोवन आपलो आंकडो हें गृहीत धरलो. बट आयचे ज्या पद्दतीन इलेक्शन टर्न आवट जाला की दीस इलेक्शन वॉज कॉन्टेस्टेड ऑन खंयचे मुद्दे, म्हणजे द फर्स्ट केम वॉज द BJP सेईंग 400 पार. नाव वॉट डज अ 400 पार स्लोगन मिन्स? इट्स 400 पार अशें दिशिल्लें की एक कार्यकर्त्यांक केडरा खातीर चार्ज करपाक ते एक स्लोगन दिताले. बट देन द रियलिटी वॉज दे वॉन्टेड अ 370. Now, what does a 370 number talks about? Is because ki Prime Minister Narendra Modi has continuously made a statement that be prepared for a strong decisions in the third term. Okay. Now that means the constitutional amendment. So if you want to make a constitutional amendment, something like one nation, one poll, you need a 2/3 majority. What is 2/3 majority? Is a 370. Okay, so that was a plan. So that plan, जो तांकां दिसलो की that is getting backfired,
ओके हांव हातून मेरेन ऑपोजिशनाचें म्हणत ना, ऑपोजिशनाक हातून हाडीत ना. सो एक सर्टन कम्युनिटी आसा, फॉर एग्जाम्पल समथींग लायक अ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज, minority communities, or the lower economically backward classes within the OBCs, which believe that constitution is a guarantor of a dignity in this society. Okay, so tatutlan and BJP is very active in terms of doing a course correction. So tani course correction te karit ravle, explanations dit ravle, but in this entire game एक गजाल आमकां मान्य करपाक जाय की आज BJP करतली, दे आर नॉट क्रॉसिंग 400 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सेकंडली, दे आर नॉट क्रॉसिंग 370. Thirdly, it is doubtful that BJP may not cross 272 also, which is a simple majority. So BJP may come to power with an alliance. With an NDA alliance, because NDA alliance at this point of time is way 372, but the BJP चे जर आकडे काढून पळयत जाल्यार they are somewhere at 220, 230. सो ही म्हाका दिसता गोष्ट आफ्टर सेकंड जो फेज जालो ताच्या उपरांत एनडीएचें नांव परत परत घेवपाक लागिल्लें. बरोबर. सो पयलीं BJP 400 पार हे सगळं जातलो, मागीर एनडीए चड फुडें येवपाक लागले. सो ही म्हाका पयलीं पासून जी स्ट्रॅटेजी यूज केल्ली की एनडीएक बाबा जाय पडटले आमकां फुडें सगळे पार्टनर आमचे, सो हे खबर आशिल्ले आसतले. नो, म्हाका एक दिसता की तुका जर याद आसा, इफ यू क्विकली रिवाइंड, जेन्ना इंडिया एलायन्साची मिटींग जाली पळय हांगा, आय डोंट रिमेंबर इट्स मुंबय और बँगलोर, ओके, तेन्ना एनडीए आपलो फ्रंट जाहीर केलो त्याच दिसा, ज्या दिसा अनाउन्समेंट जावपाची आशिल्ली त्याच दिसा. Now that is a 1 year back. Okay. Now the point is that NDA is larger than India Alliance. India has around 26 parties. NDA has a 38. Now the 38 and कशें आसा की फॉर एग्जाम्पल MGP is NDA partner. म्हणजे जांचो MP ना. जांचो MP ना पण ते NDA ना. India Alliance they are contesting the polls and they are then. आणि तातून दुसरी गजाल कशी झाली की दे मेड म्हणजे परत ते इंडिया ज्या दिसा त्यांनी इंडिया एलायन्स हे नाव दिले त्याच दिसा BJPन तांकां हाजेर घेतले, म्हणजे एटॅकाचेर घेतले. अँड इवन दे स्टार्टेड कॉलिंग इट एज इंडिया एलायन्स. इट्स अ व्हेरी इनडिसेंट वे ऑफ कॉलिंग समबडी. ओके, लायक फॉर एग्जाम्पल फाल्यां BJP आमी BJP पार्टी म्हणटा, वी डू नॉट कॉल इट अ BJ पार्टी. ओके, NDA सगळ्यांक खबर नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स, वी डू नॉट कॉल NDA अलायन्स. सो यू स्टार्टेड कॉलिंग एज अ इंडिया अलायन्स. दुसरी गजाल कशी आसा की इन टर्म मोर देन एन NDA वी सी अ क्लोज निटेड एफर्ट्स बाय इंडिया पार्टनर्स आणि इस्पेशली वॉट यू कॉल एज अ फेडरल पार्टीज, द रिजनल पार्टीज दॅट आर कमिंग टुगेदर. आणि पयले फावट I mean, as a student of Indian politics, okay, so रामराये ताजेर उलोवपाक शकता. Many people say कि there was a united front during इंदिरा गांधी. Okay, इंदिरा गांधीची तेन्ना ही आशिल्ली, म्हणजे एका हातान सत्ता आशिल्ली आणि with an iron fist she used to rule the country. But ताज्या परस चड ऑपोजिशन युनिटी इंडेक्स जर काडून पळयत, जर बाकीचे जनता दल आणि ते एक पार्टी आशिल्ली, इतले व्हडले अलायन्स आणि इतले फ्रंटाचेर फोर फेडरल म्हणजे स्टेटीच्या फ्रंटाचेर झगडपी इतले कळ्ळें की दिस इज द फर्स्ट टायम हॅपनिंग इन इंडिया. सो इफ यू आस्क मी द क्रक्स ऑफ दिस इलेक्शन इज दॅट की नारायण सुर्वे एक मोठो कवी जावन गेलो काय, ताचें एक पुस्तक आशिल्लें नव्या माणसाचे आगमन. So this is what the नव्या माणसाचे आगमन is. So the opposition has come back. So in India, see, point is that, see, whether you are calling this opposition म्हणजे फक्त ते opposition हाका ना, nationalak ना. Congress has a government in more than 5 states. बरोबर. Uddhav Balasaheb Thackeray, he is a top choice at this point of time in Maharashtra. RJD top choice in Maharashtra, sorry, in Bihar. So जे opposition आहा पळय, हे opposition म्हणटा पळय,
they are ruling parties in their states. बरोबर सारकें So this is a very formidable challenge एक्झॅक्टली. that has come. सो हाजो इम्पॅक्ट आनी एका तरेन जे असेंब्ली इलेक्शन जावपाचे आसा इन नेक्स्ट कमिंग जे स्टेटीनी आसा ताजेर नक्की पडटलो. Absolutely. जर तूं आकडे काडून पळयता आतां, for example, Haryana last time BJP got 10 on 10. हय Now the India Alliance has got 7. 7 BJP is only at 3. Okay, आणि तिनाचेर सुद्धा तांचो जो हें आसा पळय डिफरन्स आसा पळय विच इज लेस दॅन 5,000. ओके, लेस दॅन 5,000. हरियाणा इलेक्शन जावपाचें आहा, महाराष्ट्र इलेक्शन जावपाचें आहा. आतां महाराष्ट्राची परिस्थिती अशी जाली एज पर द लेटेस्ट हे 25 सीट्स हॅव गॉन फॉर द महाविकास आघाडी अँड 1 सीट जो इंडिपेंडंट आसा जाका सो आनी इंडिया जो काँग्रेसीचोच आमदार तो बरोबर. जाका अजून ताणें काडू बिडू ना. So technically Mahavikas Aghadi is at 26, which is the best of the performance of any alliance. बरोबर. So and it has brought down BJP. एक्झॅक्टली. So this is a very important take की फुडें जे कितें जावपाचें आसा पळय ताजें हें. सो जशें बऱ्या तरेन म्हाका दिसता युगांकन एक्सप्लेन केल्लें आसा की जी हे एक्झीट पोलाचेरूय म्हणा किंवा आतां जी परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा ताजेर सुद्धा तुमकां दिसता की इट इज दी सायन की बाबा BJPन आपली स्ट्रॅटेजी बदलपाक जाय. आतां जे तेन्ना अशें युगान बाईन सांगलें की 400 पार आनी 370 दॅट इज डेफिनेटली नॉट हॅपनिंग. हय दॅट कळटा. And when you saw the statement of Prime Minister and he went on India TV, he made a statement that was just to create confusion in the mind of opposition. त्या टायमार दिसलेलें की हे 370 is not possible. Okay, so तो statemenटाचेर basically I think BJP has already started working since then. Okay. So since I think 3rd or 4th phase they have actually started working more in all of their remaining seats that were there. आणि हो जो तुमकां इम्पॅक्ट जो दिसता this looks like a silent voter. Because generally and silent voter has told the opposition we want a competitive opposition. बरोबर. Not like earlier. सारकें. Okay, we want India to be, I mean whoever is forming the government should be equally kept in check by the democratic powers and democratic people. अशें दिसता. विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ज्या तरेन जे आतां वोट शेअर्स पळोवपाक मेळटा जाल्यार कारण तुमी म्हळ्ळे तशें की अंडर करंट आसतलो खंय ना खंय तरी जो दिसूंक ना किंवा 2004चे इलेक्शन जेन्ना जालें सो सेम वे कोण प्रेडिक्ट करूं शकूंक ना की बाबा कितें जावं शकता खंयसरूय कितें जावं शकता तें. बट स्टेट्स लायक युगांकन जशें म्हळें की हरियाणा म्हणा किंवा बाकीचे स्टेट्स सो हांगासर सुद्दां एक देख आतां UP सुद्दां त्या प्रमाणान की बऱ्या पैकी हें जाला की एक शिकपा सारकी गोश्ट आसा की आमचे खंय ना खंय तरी कितें जे लायन चुकता ती बदलपाक जाय. पूण म्हाका सांग आतां एक गोश्ट येता की BJP अरावंड तुमी म्हणटा की धरया की 250 सुद्दां जाली जाल्यार नॉट क्रॉसिंग द मेजर पार्ट. सो मागीर NDA अलायन्स जे आसा न्ही तांचो रोल म्हत्वाचो येतलो. सो हाव यू लूक इन दॅट? So NDA alliance partner like Nitish Kumar of JDU, like Chandrababu Naidu, TDP and त्यांच्या आंध्र प्रदेशान they are almost on the verge of, because त्यांच्या इलेक्शन जाला आयज, रिजल्ट जाला तेवूय गव्हर्मेंट करता which is very clear. So these two people will play a major role. आणि तुमकां खबर आसा he was the one, both of them were the one to oppose Prime Minister Modi in earlier. So ते म्हाका दिसता तांकां कशें सांबाळटा NDA आनी ताका कशें BJP सांबाळटा आनी how much seat sharing is happening with them. Okay. Last time why Nitish Kumar went away, जेन्ना कॅबिनेट बर्थ दिवपाचें येयलें तांकां एकूच सीट ऑफर केल्लें JDU and he was upset and he said I don't even want one and he remained, he just supported and remained outside and मागीर he went to RJD. So this time maybe I think is the time to settle score for them probably. So BJP has to. काल मीटिंगूय जालें नितीश कुमारा बरोबर. Yes. So yesterday Nitish Kumar met Prime Minister Modi as well as Amit Shah. I think they already had sensed the current. कितें जावपाचें आसा. आनी एक गोश्ट जेन्ना केजरीवाल जेलींतल्यान भायर येयलो फाटल्या दिसांनी तेन्ना ताणें म्हळें की BJPचो प्रायम मिनिस्टर कोण
mean, सो आयच्या दिसान तो प्रश्न खऱ्यांनी परत येवपाचो एक no, शक्यता. I'm giving you one more insight, Satun. I was just going through it. हय काय गजाली आसा पळय, when you talk about exit poll, एक गजाल समजूपाक जाय की ओवरऑल आमी जी नॅशनल मिडिया म्हणून एक नॅरेटिव्ह तयार केल्या विच इज नॉट नॅशनल एट ऑल. आज ज्या पद्दतीन मिडियाची ओनरशीप बदलल्या आणि ज्या पद्दतीन असं सगळ्यांक खबर आसतलें. मान्य, एब्सोल्युटली. सो टुडे दीस मिडिया इज ऑनलायन मिडिया इज द ओनली मिडिया एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. मीन लेट्स बी फेअर अबाउट इट की बिकॉज हांगासर सगळें ट्रान्सपरंट गजाली आसा. एक गजाल समजून घेवपाक जाय, ह्या देशान वेगवेगळे मतप्रवाह चल्ल्या. केजरीवाल कमिंग आउट ऑफ अ जेल अँड मेकिंग दॅट स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बिकॉज की नॉर्थ इंडिया जे राजकारण चल्लां आनी ताज्या रेपरकेशन्स तुका राजस्थान, हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशात दिसता. उत्तर प्रदेश 41+ सीट्स आर गोईंग टू द इंडिया ब्लॉक. कॅन यू इमॅजिन? कॅन यू इमॅजिन? आमी म्हणटाले की UP 80 आउट ऑफ 80. जेन्ना अखिलेश यादवान सांगलें की 79 जिखता आनी एक ते ताणें क्योटोचेर सांगलें की वाराणसीचेर वो लढाई जारी आहे, फकाणां केली लोकांनी. नाव देर इज एक अरविंद केजरीवाल जेन्ना कितें स्टेटमेंट करता पळय, द व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बिकॉज की यू नीड टू अंडरस्टँड हाव केजरीवाल, BJP एंड TMC वर्क्स. हे तीन पार्टीचे जर तुवें हें जर पळयलें ऑर वर्किंग पळयलें, बिकॉज दीस पार्टी वर्क्स ऑन अ बीग डेटा. इज बिकॉज की 400 पार तो एकदां म्हणटा आनी मागीर तो कोर्स करेक्शन करपाक कितें हाडटा. इज बिकॉज की एवरी डे, बिकॉज ह्यो तिनूय पार्टी ज्यो आहा पळय त्यो डेटाच्या आहारी गेल्या. And they work very professionally sophisticated आजी आसा. सी अरविंद केजरीवालान खुबशे पक्षी ते फातरान मारल्या. इज बिकॉज की केजरीवालान सांगलें की 55 उपरांत तुमीच सांगलां की बाबा पब्लीक ऑफिस यू कॅनॉट होल्ड. एंड ही गिव द एक्झाम्पल ऑफ आमचे येडियुरप्पा, मागीर आजो LK अडवाणी. सो दॅट डे एंटायर 2 दीस सगळे BJP क्लेरिफायच करपाक गेले त्याचे. He trapped the BJP. Secondly, why Kejriwal has made this statement is that, again I am coming to this UP politics, is that 41+ seats shows that there is a large consolidation of a Muslim Yadav vote. I think this is very important is because की BJP ची सीटां कमी कित्याक जाली. There is a resentment and a silent resentment की एंटायर तो बेल्ट जो आसा पळय, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, इज दॅट की एंटायर गुजराती लॉबी डॉमिनेटिंग द राजपूत्स. आनी राजपुतांच्यो गुजरातान व्हडल्यो व्हडल्यो मिटिंगो जावपाक लागल्यो. गुजरातान BJPची 4 सिटां येता. हरियाणान देर इज अ जाट एंगर टू इट. And in UP, it was Kejriwal's statement was pinpricking very nicely Yogi Adityanath. Okay, so आता गजाल अशी जाल्या, you are talking about alliance. Ramrai spoke about alliance, but the point is that even a 1 seat less to a BJP than 272 throws a game open for a prime minister contest, for the contest of a prime ministership. So one more thing is Kejriwal speaks the language which BJP understands. Sorry. No, I completely agree. And I think he has completely prepared in jail what he will speak outside. So he has confused, I mean, सामके confused केला. So they had to, Amit Shah had to reply to Kejriwal's statement. No, सगळ्यात he never replies to Rahul Gandhi's statement, but he had to reply to Kejriwal's statement. पहिली गजाल म्हणटा तर केजरीवाल is a person, he loves to talk before media. Yeah. He uses the media. He uses the camera. Like for example, एकदा लालू प्रसाद यादव आशिल्लो. The way he used to use the camera, optics. Okay. It was amazing. आणि केजरीवालाची परिस्थिती आज केजरीवालाची कितें आसा, you have made केजरीवाल a hero. Yeah. अरे केजरीवालाचे ट्रॅक्शनूच देंवताले. Exactly. आज जे कितें दिल्ली ना पळय, अरे मनोज तिवारी सारको मनीस ते जिखून येवपाक शकता. आनी दिल्लीन तुका आपाची आज 3 लिडींग येता. दॅट इज वो तुगेलो सोमनाथ भारती ते स्वराजाक हरयता. सो फ्रॉम नोवेअर you have catapulted Kejriwal to a center stage. Okay. And he loves that.
सो पॉइंट इज दॅट जर केजरीवालाक जेलीन घालून भायर काडून नाशिल्लो जाल्यार ताका इतले मिडिया अटेन्शन मेळचें नाशिल्लें. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. And one more point of UP before you go is last time BSP got more seats than SP and Congress. This time BSP is outside, yet SP and Congress is ahead. No, that is very important is because this can throw up a different academic discussion altogether. Is because the entire BSP's vote has shifted in favor of India Alliance. That is because of Samvidhan Khatre Mein. The slogan of Samvidhan Khatre Mein. Okay. बरोबर. So हे जे undercurrents आसा पळय ते media through this entire campaign trail failed to understand. I think there was this Anant Kumar Karnataka, so you made a statement. If we get a 400, we will try to change the constitution. He was like a seat diuna. I think he was not given the candidacy. बरोबर. तुम्ही एका सिटाचे सुद्धा उलयले, एक सीट सुद्धा कमी, ते म्हाका गोंयान घेवन येता, कारण गोंयान एक सीट सुद्धा कमी म्हटल्या उपरांत गोंयचे पॉलिटिक्सान कितें जातलें हें व्हेरी इंट्रस्टिंग जातलें मागीर फुडें जे गोंयचे स्टेट पॉलिटिक्सान तातूंत. पूण ताच्या पयलीं अपडेट दिवपाक सोदता. सावथ गोंयच्यान कॅप्टन विर्याटो 2,09,015 जे 2,09,015 कॅप्टन विर्याटो आसा. काँग्रेसचे आसा पल्लवी देपो 88,065 आणि रुबर्ट 17,902 म्हणजे सध्यान लीड आसा विर्याटो फेर्नांडीस ते आसा 20,950 20,950 लीड आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता रिजल्ट म्हणपाक शकता आमी सावथ गोवा 20,950 लीड आसा 20,950. सो ऑलमोस्ट रिजल्टा कडेन Almost. This is very decisive. And तुगेले आता ते आतून म्हणजे फुडले राउंड उरल्या काय कितें मे बी 2,000 अशी जावपाक चल्ला पळय. बरोबर. मागीर नॉर्थाक श्रीपाद नाईक जे आसा ते 2,42,845. खलब भाई जे आसा ते 1,34,733 आणि मनोज परब 43,790. So 43,790 is good amount of sizable amount of vote. RG इज एक गजाल आसा की RGचो आनिकूय वोट वाडटलो आशिल्लो कळ्ळें तुका. बट ज्या पद्दतीन इंडिया अलायन्साचे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन गेले की दिस इज अ वन फ्रंट दॅट इज टेकिंग ऑन द BJP and this is the same like the BSP. Absolutely. But the point is that what I feel that RG has made a mistake की झाकली मूठ 1.25 लाखाची दिसतात आसा की नाव RG मोरल ग्राउंड ना की ऑपोजिशनाचो कॉज मांडपाक आता बरोबर. because RG at this point of time was seen as a face of opposition in Goa. Is because की काँग्रेसीचे आमदार फोडटा, काँग्रेसची दशा गेल्या कळ्ळें. But RG was saying that we are street fighters, we are the street force कळ्ळें. But at this point of time I don't think की RG traction वाडटले because mood is at this point of time mood is not in favor of the ruling party. म्हणजे ज्या पद्धतीन म्हणजे नॅशनली हांव उलयता नॅशनलाचेर. RGचे if we further dissect into what RG wanted as per me is they did not wanted to win, they wanted to come second. No, but at what cost you are? What cost? Exactly. Yes. So they were never into the race of winning the race. They actually wanted to be second. आणि सेकंड जाल्यार दिस वॉज लायक सेमीफायनल आणि मागीर फायनल तशें करपाक तेणी चिंतलेलें. बट खबर आशिल्लें सगळ्यांक की दीस कॅनॉट बी दॅट ग्राउंड जेव्हा तूं सेमीफायनल खेळूंक शकता म्हणून. नो स्पेस फॉर थर्ड. एक्झॅक्टली. सो ओके बट कमिंग बॅक टू दॅट पॉयंट की वन सीट दोन्ही कडे एक जाला सध्या. सो BJP वॉज कॉन्फिडंट की साऊथ गोवा जिखता म्हणून. काल पर्यंत तांच्यांनी सांगलें की आमी 60,000 न्ही जाल्यार 25,000 प्लस काडटा म्हणून लीड आशिल्ली. कितें जालें अशें दिसता तुमकां? सी वन थिंग इज दॅट की यू हॅव टू गीव एक गजाल समजोवपाक जाय जे दो काँग्रेस इज विनींग यू हॅव टू गीव क्रेडीट फॉर एन ऑर्गनायझेशनल मशिनरी ऑफ द BJP. ओके. So point is that I mean you cannot disregard or discredit BJP of that. The way they have built an organization, the way they have run their campaign. आता कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची वेगळी गजाल
नाव दिस इज हाजेर खूब आतां फाटीं फुट्टली ह्या गजाली कळ्ळें बरोबर की एक कॅन्डिडेट सेंट्रल लिडरशिपीन दिलो ताका तुमी निवडून हाडपाक शकले ना कळ्ळें आनी ओवरऑल नॉर्थ गोवाचोय थोडो रिझेंटमेंट आसतलो कळ्ळें बरोबर तातूंत हें की ओवरऑल हांव जेन्ना पळयतालो की श्रीपाद भाऊक टिकेट मेळटा ना मेळटा मेळची काय ना मेळची कळ्ळें तुका इतल्या सिनियर लिडराक तुमी अशे पद्दतीन वागयता बरोबर आनी ताणें सीट काडून दिवप आनी सावथ गोवा तुमी न्यू कॅन्डिडेट म्हूण सांगता आनी तुमचे कडेन सीट काडपाक जायना बरोबर ताजे वेगळे मतप्रवाह ह्या राजकारणान गोंयच्या राजकारणान आतां आमकां पळोवपाक मेळटले सो दुसरी गजाल आसा की वाय काँग्रेस has succeeded in here is that if you जर तूं तांची कॅम्पेन बारीक जर मायन्यूटली तुवें पळोवपाक गेली कळ्ळें जाल्यार काँग्रेस हो कुकमाचो आदार आशिल्लो कुकमा पुरतो आदार म्हणटा पळय तें बट एक्चुअली कॅम्पेन जी लडयली आनी चलयली इट देर एलाय पार्टनर्स वेदर इट्स एन आप मागीर ऑर गोवा फॉरवर्ड आर फॉर अ पर्टिक्युलरली आप जे बूथ मॅनेजमेंट आनी हाज्यो ताज्यो गजाली आशिल्ल्यो काँग्रेसी कडेन आजून बूथ कमिटीच ना बरोबर आनी प्रॉपर एक मतदारसंघाची फॉरगेट अबाउट लोकसभाची हाजी विधानसभेची वेंचणूक लढयतलो जाल्यार तांचे कडेन हेच ना म्हणजे यंत्रणाच ना सेकेंडली अबाउट द ऑपोजिशन युनिटी अकस्मात गायब कळ्ळें आतां फॉर एग्जाम्पल आमी एक नांव दिवं येता कळ्ळें तुका लापता लेडीज कशें आसता लापता ऑपोजिशन नायस ओके सो गोंयान एक लापता ऑपोजिशन आशिल्लें तें आज ऑपोजिशनाक फेस मेळ्ळा जीव आयला त्या गजालीक जीव आयला हें कोण न्हयकारपाक शकना आनी दुसरी गजाल कशें आसा की दीस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टीव दॅट की साऊथ गोवा खूब जाण सांगता साऊथ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम साऊथ गोवा ओके सो साऊथ गोवा ऑलवेज थ्रोज अ सरप्रायज लायक फॉर एग्जाम्पल काँग्रेस पार्टी काँग्रेसीचे 10 आमदार बीजेपीन गेले हय ताका धड संघटना ना मॅनिफेस्टो ना लिडर कोण तो खबर ना आनी तरी आसतना लोक काँग्रेसीक मतां दितात म्हणजे आमी जेन्ना भुरगेपणान म्हणटले हाका देवाक सोडला सारकें म्हणजे देवाची पार्टी आतां गोंयच्या राजकारणान देव साऊथ गोवा देवाची पार्टी पळय लोक खूब जाण सो दॅट इज वॉट आय थिंक ऑन अ सिरियस नोट दीस वील गोंयच्या राजकारणान वॉज अ रिजल्ट आहा पूण हातूर प्रवाह तयार करता हातूर युगंक आनी एक गोश्ट म्हाका खूब सिरियस दिसता ते म्हळ्यार अशें म्हणटाले की सुदीन आनी दिगंबर आसपाक जाय तुज्या वांगडा जर तूं साऊथ गोवा जिखतलो जाल्यार पूण आयज ते म्हाका वेगळे तरेन दिश्टी पडटा नो द वे आय मीन आतांची जर लीड पळयल्यार जितली लीड अपेक्षा मडकय मतदारसंघांतल्यान आशिल्ली तितली डेफिनेटली मेळूंक ना वील लूक एट दॅट सिरियसली दुसरी गजाल एंटायर दिगंबर कामत एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जेन्ना येदे व्हडले मनशाक जेन्ना तूं घेता आनी काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष ताका ओवरऑल कितें तरी ताचो फायदो जावपाक जाय बरोबर ताचे ग्रावंड हातून नंबरान ताचो फरक पडपाक जाय एट दीस पॉयंट ऑफ टायम काँग्रेस इज लिडींग इन मडगांव दुसरी गजाल तशी आसा कशें आहा की पोरू तांचो एक हें जालो की सुदीन ढवळीकार हांगा एलायन्स नाशिल्लो म्हणून सीट पडलो बरोबर हें खूब तांणी हें लावन धरलें तुका आनी आतां सुदीन तुमच्या बरोबर आसा आतां वो दिगंबर तुमच्या बरोबर आसा पॉयंट इज दॅट हे जे लिडर आहा पळय ते कांय प्रभागा पुरते मर्यादीत आहा ते फाल्यां ते तूं केल्यार मंत्री जातले मुख्यमंत्री जातले हांकां पॅन गोवा ही इमेज ना गोंयच्या खंयच्या लिडराक पॅन गोवा इमेज आहा हें सांगून न्ही म्हणजे दीस इज अ सिरियस प्रॉब्लेम हा आफ्टर पर्रीकर ओके बरोबर खंयचोच एक लिडर फ्रॉम पेडणे टू काणकोण अपील करपाक मास अपील खंय वता ताका भाशणां आयकुपाक कितले लोक आसता हें आसता तें आसता सो पॉयंट इज दॅट की सुदीन ढवळीकार एंड दिगंबर कामत दीस इलेक्शन हॅज गिवन देम अ रियलिटी चॅक की सुदिना कडेन स्वताचो पक्ष आहा तो फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार तो येतलोच निवडून अशें धरून चलया बट दिगंबर कामती कडेन तो आयलाच पयलीं हांगा म्हणजे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयलो
आनी आतां तुवें सांगलें की हांगासरलें पंक्तीचें मटनूच सोंपलें. सोंपलें. आनी एक इंट्रस्टींग पॉयंटाचेर हांव येता, पूण ताच्या पयलीं रमणा सर म्हाका एक विचारपाक जाय की जे आमदार फुटून आयले आयज अशें म्हणटाले की तेजो फायदो ह्या फावटी BJPक जातलो ह्या इलेक्शनाक, पूण तो खंय ना खंय तरी खूब कमी दिश्टी पडटा, सामकोच कमी दिश्टी पडटा. कशें पळयता तुमी हेजे पयलीं? सो आमदार गेलो तो ट्रान्सफरेबल वोट जायना खुबशे फावटी आनी ह्या फावटी तो जावना अशें दिसता. आनी तेजे वांगडा जे सपोर्टर्स आसतले, सपोर्टर्स इज लायक 10% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी, दे मे हॅव गॉन, पूण ते कारणाक लागून कितले लोक अपसेट जाले दॅट मे बी 30-40%. दॅट इज वॉट इज लुकींग लायक हियर, because even a place like Fonda Taluka where there is no opposition to BJP, all the ministers are in from Fonda Taluka. There is exactly as Yugang sir was saying ki thoi lead chad aspa jay ashili. बरोबर. Okay, where there is complete absence of Congress, Viriato may have not even come over there. बरोबर. थंय सुद्धा तो sizable amount काडटा. So last time जसे बिंगी सर सांगताले सुदीन दवेकरान सार्दिनाक सगळे देवा दाखयले. ह्या फावटी तसो प्रचार ना. वाय स्टील पीपल आर वोटिंग फॉर काँग्रेस इज बिकॉज दे आर थिंकिंग इफ नॉट BJP, काँग्रेस इज द ओपोनंट. बरोबर. सो तांच्यांनी म्हाका दिसता हे ठरोवन पयलीं दवरलेले आशिल्ले, अशें ना की बाबा लास्ट मोमेंटाक ठरोवया. दिस इज पीपल हॅव मेड द चॉयस मच अहेड. बरोबर. एक ट्रेंड आतां दिश्टी पडटा नॅशनल. एकूच तुमकां सांगपाक सोदता, आयज रिजल्ट कितें जावं पूण सेलेब्रेशन 3-4 दीस मागीर जातलें खंयच्याय पार्टी कडल्यान जावं. आयज कोणूच सेलिब्रेट करपाना, ऑल्दो सम पीपल हॅव प्रिपेर्ड येस्टरडे. खूब जाणांनी तयारी करून दवरलेली. तयारीचेर एक म्हाका युगांक बाबा एक सांग, आयच्या दिसा खुबशे जे लिडर आसा, MLA म्हण किंवा मिनिस्टर, तांची एक अग्नी परीक्षा आसतली पुराय गोंयभर म्हणू शकता, आनी खास करून सावथ गोंयांत, कारण टार्गेट दिल्ले सगळ्यांक. बरोबर आहा की सगळ्यांक टार्गेट दिल्लें, बट टार्गेट तुगेले सद्याचे म्हाका दिसना की कोणें डिलिव्हर केला. कोणी सावथ गोंयांत तरी ना नॉर्थ गोवाचें धर तूं. दिस इज नॉर्थ गोवा. आय मीन द वे RG हॅज परफॉर्म आनी बाकीचे ज्या पद्दतीन ते सांगताले लीड घेवन ते येतले म्हणून, आय डोंट थिंक की नॉर्थ गोवान सुद्दां कोणें अप टू द मार्क डिलिव्हरी दिल्या त्या गजालीची. सो अजूनय पळय, अजूनय आमचो प्रश्न आसा की सरकाराचेर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपोजिशन फुडें कितें जातलें म्हणटा तें. इज बिकॉज की दीस इज द मायंडसेट वॉट इज क्रिएटेड इज दॅट की सरकाराक बगर पर्याय ना. BJP सरकारा बरोबर तूं रावना जाल्यार तुका पर्याय ना. हे काँग्रेसीची ज्या पद्दती फाटाफूट जाल्या, MG फुटली, काँग्रेस फुटली, कळ्ळें तुका. सो एक नवे तरेचें राजकारण. आतां फॉर एग्जाम्पल आय एम टेलिंग यू आनी एक गजाल तुका सांगता. लास्ट टायम 400 पार केन्ना आयिल्ली, जेन्ना हाजी लाट आसली 84 इंदिरा गांधी. 400 पार. वॉट हॅपन टू दॅट की आपल्या वेटाच्या अंडरूच जे सरकार कोसळ्ळें. बरोबर. इट बिकेम अ लायबिलिटी बिकॉज that point of time economy was not growing. There was a Ram Mandir, मागीर ते आजे बोफोर्स आनी आजो ताजो केस जालो. सो एंटायर that government collapsed under its own force. As if you tell me, if you imagine, if you have a weak government in Delhi, that engine is not going through the Vande Bharat speed. But that engine is going at a demo speed. पहिले डेमो म्हणून येता आनी हांगासरले इंजिनाचें कितें करतलो न्हू, जाका ऑलरेडी 33+ लोक आहा. मागीर ते 33+ लोक जे आहा सरकारान, दिस इज हायस्ट एवर. म्हणजे 7च जाण उरले तुगेले आतां ऑपोजिशन. मागीर ते 33 लोकांचे डिमांड म्हणजे करतलो कितें. ते आयल्यात तुगेले सरकारान तुगेले जॉब जाय म्हणून, आयल्यात ते सरकारान तुगेले निधी जाय म्हणून. बरोबर. सो वयलें इंजीन जेन्ना तुजें वीक जालें, हांगा सकयलें इंजीन तूं कितले स्पिडीचेर धांवना येतलो. सारकें. हांगा तुगेलें रॉकेट इंजीन आहा, वयर तुगेलें डेमो इंजीन आहा. सारकें. सो दॅट इज द. पूण एक थाकाय मेळटली जेन्ना हांवें म्हळें की खूब जाणांची अग्नी परीक्षा आसतली, पूण एक थाकाय मेळटली. समजा सेंटराक समजा फूल फ्लॅश BJP जर आयिल्ली, बऱ्यापैकी NDA आयिल्ली, जाल्यार हांगासर खुबश्यो गोश्टी जातल्यो आसल्यो. बट आतां सेंटराकूच खुबश्यो गोश्टी हालचाली चालू आसतल्यो, सो हांगासर लक्ष कमी आसतलें लोकांचें. एक गजाल हें आसा की ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लिडरशीप दिस इज अ व्हेरी सिरियस प्रश्न एज फार एज BJP सेकेंड रंग ऑफ लिडरशीप इज कन्सर्न.
की सद्याच्या हातून पळोवंक गेल्यार की देर इज अ डर्थ इन सेकंड रंग ऑफ लिडरशीप. टीम मोदी कोण आहा सद्या, बरोबर, की यंग फेसीस कोण आसा. आता देर वॉज अ पॉयंट देर वॉज अ चॅटर कळ्ळें तुका की हातून दिल्लीच्या सर्किटान आशिल्ले. देर मायट बी देवेंद्र फडणवीस गोईंग टू दिल्ली, there might be Pramod Sawant going to Delhi as far as part of a team Modi is concerned. जर तांकां पळय सेंट्रल बरें चलोवपाक जाय कळ्ळें. सो दॅट वॉज अ चॅटर कळ्ळें तुका. बट ह्या गजालीन ज्या पद्दतीचे रिजल्ट आयल्या, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्टेट गव्हर्मेंट, वयर सेंट्रलाचे लिडर आयल्या, यू नीड अ स्ट्रॉंग टीम एट दॅट पॉयंट. एक अपडेट आयला म्हाजे कडेन. सद्याक सावथ गोंयान कॅप्टन विर्यातो इज 2,09,552, पल्लवी देपो 1,90,405 आणि रुबर्ट इज 18,038. सो 19,147 लीड आसा इन सावथ गोवा. नॉर्थ गोवा म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट हे डिक्लेर्ड हे कशें सांगू शकता आमी की श्रीपाद नायक 2,43,972, खलप भाई जे आसा ते 1,34,904 आणि मनोज परब जे आसा ते 43,941. सो 1,09,068 लीड आसा. हय, मार्जीन लीड आसा. सो एक गोष्ट जी आनी आमकां जस्ट येता की आयकपाक आमच्या सोर्सिसां कडल्यान की बीजेपीन रिकावंटिंगा खातीर सावथ गोवान मागल्या. एक गोष्ट जी आयकपाक येता ही आमचे जे व्ह्युअर्स आसा तांकांय सांगपाक सोदता की बीजेपीन रिकावंटिंगा खातीर मागल्या खरें, बट कितें आसा एक्झॅक्टली रिकाउंटिंग सुद्धा झाले सुद्धा 20,000 अराउंड 20,000 इज अ व्हेरी हय डिसायसिव्ह हय हय. सो हातूर कितें जातलें तें खबर ना, बट So there is a process of every fifth VVPAT काउंट करता हय आणि टॅली करता की EVM आणि VVPAT मदीं डिफरन्स कितलो आसा. हय. If the difference is more, then they go for more VVPATs. ओके ओके. Still, if the margin of error is more, then they go for all the VVPAT. But I don't think this is the situation. I don't think so. If that was the situation, then recounting would have considered. But recounting normally opposition party demand करता. Yeah. But this is the first time म्हणजे खूप rarely ruling party डिमांड करपाक लागलो. सो दिस इज अ व्हेरी अनयुजुअल थिंग. सो आमच्या बरोबर म्हाका दिसता की सावथ गोंयच्यान आमचे रिपोर्टर जॉईन जाता. सो हांव तांचे कडेन वचपाक सोदता. सावथ गोंयचे रिपोर्टर आमच्या बरोबर जॉईन जाता. धर्मेश आसा आनी धर्मेशा बरोबर गेस्ट आसा. धर्मेश जर आयकपाक येता जाल्यार आमच्या बरोबर जॉईन जातले थोड्या वेळान, कारण पावस आनी हेज्या खातीर सगळे शिडीनी बीन उबे आसा फाटल्यान. धर्मेश आयकुपाक येता आवाज? धर्मेश आयकुपाक येता आवाज? आमच्या बरोबर सावथांतल्यान धर्मेश आयकुपाक येता? हय आयकपाक येता. सांग कितें अपडेट आसा? कनेक्शन म्हाका दिसता खूब वीक आसल्या कारणान परत जॉईन जालो. आमी परत एकदा तुमचे कडेन घेवन येतले. धर्मेश आमच्या बरोबर आसा. धर्मेशा बरोबर कांय काँग्रेसचे लिडर्स आसा. सो तांचे कडेन सुद्दां आमी उलोवपाचो प्रयत्न करतले. सो काँग्रेसीन सद्याक म्हाका दिसता खूब सिरियसली स्वताक घेवपाक जाय आतां, कारण तुमी जशें म्हळें की जे पार्टी बिल्ड करपाक. धर्मेश आयकुपाक येता? धर्मेश सावथ गोंयच्यान धर्मेश आसा आमचे बरोबर, आमचो रिपोर्टर, आनी कांय टॅक्निकल रिजना खातीर आमी कनेक्ट जावपाक शकना ताजे कडेन. धर्मेश आयकुपाक येता? म्हाका तूं लायव्ह आसा सद्याक. म्हाका फक्त सांग कितें अपडेट आसा सांग. आयकुपाक येता धर्मेश? सांग. धर्मेश आयकुपाक येता? सांग. आमी विज्युअल्स बिकॉज ऑफ सम रेंज इश्यूज आमी टॅक्निकल इश्यूज आसा.
सो आम्ही कांय खिणात परत हाडटले. एक गोष्ट दिश्टी पडटा, आमी स्क्रिनीर पळोवपाक शकता की कॅप्टन विर्या तो ऑफिशियली डिक्लेअर केले. I think they're celebrating. सो काँग्रेस इज सेलिब्रेटिंग रायट नाव इन साऊथ गोवा आणि काँग्रेसीचे सेलिब्रेशन ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. आमी पळोवपाक शकता जे विज्युअल्स आमकां आत्तां दाखयल्ले आमच्या रिपोर्टरान, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर ते विज्युअल्स फुडें कंटिन्यू जावंक पावूंक ना. बट जे साऊथ गोंयान कॅप्टन विर्यातो आनी ताजे जे वांगडी आसा ते सगळे लिडर्स थंय पाविल्ले आसा आनी सेलिब्रेशन ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. आणि आमचे जे साऊथ गोंयचे रिपोर्टर आसा ते थंयसर आसा ऑन ग्राउंड. कांय खिणातच आमी ते अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येतले. बट ऑलरेडी सेलिब्रेशन सुरू जाल्लें आसा साऊथ गोंयान. ही एक अपडेट तुमच्या खातीर. कॅप्टन विर्यातो हे जे आसा ते 19,147 इतले मतांनी लीड आसा अजून पर्यंत. पूण बीजेपीन अशें आयकपाक येता की रिकावंटिंगे खातीर मागिल्लें आसा. कितें आसा ती अपडेट थोड्या वेळान तुमच्या मुखार घेवन येतले. पूण सद्या खातीर कॅप्टन विर्यातो आनी तांचे जे सपोर्टर्स आसा ते ऑलरेडी सेलिब्रेशन जे आसा ते सुरू केल्ले आसा. युगांक NDA पार्टनरा कडेन येता हांव. आतां स्थिती कितें आसतली, कारण ऑलमोस्ट रिजल्ट क्लियर जावपाक पावला. आनीक म्हाका दिसता की चेंजीस जाता ते दिश्टी पडटा. 289 NDA लीड आणि 236 इंडिया अलायन्स. इट इज अगेन बरेच फाटी फुडें जावपाची शक्यता आसा. Even a 1 seat less to 272 for a BJP, it is a game open. So then you are completely relying on an alliance जाची आनी तुमचे कांय इतिहास ना. बरोबर. लायक फॉर एग्जाम्पल तुगेले शिवसेना शिरोमणी अकाली दल वॉज अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ NDA. रायट नाव बोथ ऑफ देम आर नॉट पार्ट ऑफ NDA. You are now left with person like Nitish Kumar, जो 6 महिन्यांनी हे चेंज करता, अलायन्स चेंज करता. बरोबर बरोबर. सो तुजे कडेन आसा तुगेलो वो शिंदे सेनेची तुगेली आज लिटमस टेस्ट आशिल्लें एंड इट हॅज प्रूव्ड दॅट उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हॅज स्कोर्ड एंड दिस इज द रियल शिवसेना. सारकें. तुजे कडेन उरलो अजित पवार जाची 1 सीट आयला. बरोबर. कळ्ळें. आनी तो फाल्यां तुजे बरोबर उरतलो काय ना. एक्झॅक्टली. So this is India. I mean, India is an India country. Okay. So after 2014, Ram Rai is a professor in political science, and political science people do a lot of this. They define period. So we can say that we are back to a coalition politics. Coalition governments. Okay, coalition era. No more one party dominance. बरोबर. Yes. पूण तो लोकांचो मुडूय आशिल्लो असो दिश्टी पडटा की सिटां कमी जावपाक जाय अशें खुबदां आमी टीव्हीचेर सुद्दां पळयतना की आमकां जाय BJP पूण सिटां कमी जाय अशें कितें उलयतना आमकां दिश्टी पडटालें. पयली गजाल म्हणटा ती वी फेल टू अंडरस्टँड द अंडरकरंट. आनी दुसरी गजाल कशी आसा की इंडियन वोटराक तो केन्नाच अंडर एस्टिमेट करपाक. एक्झॅक्टली. दॅट्स व्हेरी ट्रू. दिस इज द कंट्री जे लोक सांगताले पळय की ह्या देशान इंदिरा गांधीक सत्तेर हाडल्या, तिका वडयल्या, तिका परत हाडल्या. गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराक सत्तेर हाडला, ओपिनियन पोल हरयला आनी भाऊक परत सत्तेर हाडला. ह्या खातीर तुका लोकशाहीक सलाम करपाक. एक्झॅक्टली. And democracy is a continuous process. So point is that in terms of जेन्ना लोक म्हणटाले पळय की CSDS लोकनीती आनी द हिंदू हांणी एक सर्वे काडलो की देशान मुद्दे कितें आहा. एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम आमकां खबर आसपाक की अनएम्प्लॉयमेंट वॉज मोर दॅन 40% ऑफ द इशू. राम मंदिर वॉज लेस दॅन 10% इम्पॅक्ट. इट्स अ व्हेरी बिग थिंग. एक्झॅक्टली. ओके. सो ही जी गजाल आसा की आतां नॉर्मल मनशाक सुद्दां जर विचारी म्हणजे BJP सपोर्टराक विचारीत ऑर BJP सिम्पॅथायझराक, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट केडर, तो सुद्दां म्हणटालो की BJP येतलीच परत. कोण येतलो? मोदीच येतलो. बट तांची सिटां कमी जावपाक जाय अशें लोक उलोवपी आमकां खूब जाण मेळ आसतले. बट आमी केन्ना विचार केला की ह्या मनशान कोणाक मत मारलें आसतलें? बरोबर. देर आर तूं स्टॅटिस्टिक्स काडून पळय जाल्यार मोर देन 179 सीट्स जी BJPन 2019 मोर देन 20% मार्जिनान जिखिल्ली.
more than 20% margin, 179 seats. आज BJPची परिस्थिती ही बहुमताचो आंकडो पार करपाक मुश्कील जाता अशी जाता. बरोबर बरोबर. म्हाका दिसता ह्या उपरांत म्हणजे तुमी म्हणले तशें डेमोक्रेसीची खरेंच एक जर हे आसा न्ही इंडियन शिकपा सारकें आनी बिगस्ट डेमोक्रेसी जेन्ना म्हणटा तेन्ना इलेक्शन प्रूव्स दॅट. आनी हे इलेक्शन एंड वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी फॉर अ रिजन. एक्झॅक्टली फॉर अ रिजन. आनी ह्या फावटीचें इलेक्शन जें आसा न्ही हे खूब कितें शिकोवन वयतले प्रत्येक पॉलिटिशियन. फक्त ते शिकपाची एक ताकद आसपाक जाय प्रत्येक पॉलिटिशियन. एक्झॅक्टली सगळ्या पार्टीक. कारण वी आर लिव्हिंग इन दी सोशल मिडिया जगान आमी जगता सध्या. कारण पयलीं टीव्हीज आसताल्यो फक्त सोशल मिडिया आसनाशिल्ले तरी सुद्दां एक वेगळी मेथड आसली लोकां कडेन पावपाक. आयज वेगळी मेथड आसा जी कितले रिलाय रावतले आनी कितले ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. फाटल्या दिसांनी आमी सुरेश प्रभू सरा कडेन उलयताले तेन्ना तांणी सांगलें की सोशल मिडियाचेर फेक इन्फॉर्मेशन पावपाची हे चड आसता. सो तितूर सुद्दां आपूण डेमोक्रेसी जी आसा आमची ती कशी उरल्या टिगोवन हे बेस्ट एग्जाम्पल म्हाका दिसता हाजे हितूर जाता. अशें लोकांचे हें आसता की डेमोक्रेसी म्हणल्यार 1 वर्स नासता इलेक्शनाचे 5 वर्सां आसता. पूण लोकांनी आतां दाखोवन दिले मे बी लोक एलीट 5 वर्सां कंट्रोल करता. 5व्या वर्सा जेन्ना वोट वयता तेन्ना पब्लीक कंट्रोल करता. वो 5 वर्सांनी दिसूना खंय आशिल्लो तो. पूण तेणी ते रावल्ले. आय थिंक दे वर वेटिंग फॉर द रायट ऑपॉर्च्युनिटी. हांव फक्त तो एक मुद्दो आनी मे बी तुवें मुद्दो काडिल्लो आनी मागीर ते आमी हांगा गेले काँग्रेसीच्या सेलिब्रेशना कडेन गेले. कळ्ळें तुवें एक मुद्दो काडिल्लो आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय डिस्कस की काँग्रेस नीड्स टू स्ट्रेंथन. एक्झॅक्टली. ओके. इज बिकॉज की हांव सेंट्रलाचें उलयना. इज बिकॉज सेंट्रलाचें इज दॅट की आज ओवरऑल कॉन्सॉलिडेशन ऑफ एलायज वोट जो जाला पळय इट इज इन फेवर ऑफ काँग्रेस. बट दॅट डजंट मीन काँग्रेस गॉट ऑफ इट्स ओन. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज बिकॉज की साऊथ गोवाचो जो सुद्दां सांगता तर 20,000 मार्जिनान जर साऊथ गोवाचो सीट आयला यू हॅव टू ऑल्सो कन्सिडर अ फॅक्ट 2019 आम आदमी पार्टीचो एल्विस गोम्स आशिल्लो. एल्विस गोम्स अँड हू गॉट दीस 30,000 वोट्स. जर फाल्यां जर आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट घातिल्लो न्ही काँग्रेसीचो सीट येवचो नाशिल्लो. व्हेरी ट्रू. बरोबर. सो दॅट इज दीस इज नॉट एन काँग्रेस वोट अलोन. काँग्रेस हो फक्त एक मिडियम आहा ह्या गजालीचेर. दॅट डजंट मीन काँग्रेसीन स्वता कुस्तार ह्या इलेक्शनाक कांयच करूं ना. झिरो. तांणी तांच्या कॅन्डिडेटाक सुद्दां भोंवडावना ताचे बरोबर. ओके. बट काँग्रेस नीड्स टू अंडरस्टँड कळ्ळें तुका की हो जो देवाचो हात जो आहा पळय कळ्ळें तुका म्हणजे ज्या पार्टीक मॅनिफेस्टो ना लिडर ना कळ्ळें बूथ कमिटी ना पोलिंग एजंट ना कळ्ळें ती पार्टी जिखून येता कळ्ळें तुका. बरोबर. ओके. सो देवाची पार्टी कळ्ळें तुका. बट तांणी कितें तरी करचें पडटलें ह्या गजालीक. काँग्रेस सी टायम एंड अगेन यू सी दॅट काँग्रेस हॅज डन दीस wholesale defection yet they benefit every next time. Now why this is happening? Because all the voters who are still there 60-70 तांकां स्टेटहूडाचो हँगओवर आसा याद आसा. तेजे मागीर जे काँग्रेस पार्टीचे लिडर्स आसा पळय तेंचे आजुनूय याद आसा. पूण हेजे फुडें ती याद उरतली काय ना ते खबर ना. सो दिस इज अ रायट वेकअप कॉल. पीपल हॅव गिवन देम द लास्ट चान्स अँड टोल्ड एकूच आय एड टू इज बिकॉज I mean, young voter voting for Congress. I mean, to be very frank, I communicate with the people on an everyday basis. One is Ajay, about the age group between 18 to 22. So, point is that these guys do not have a traction for a Congress. So they do not have Congress means old and Ajay. But India Alliance has a traction. And especially after to गेले ते राहुल गांधीचे भारत जोडो. One important fact, one important point I just want to take it out is because there was a story done by a foreign policy magazine. It's based in US. And then actually how the Gen Zs would vote. Now Gen Zs is post 2000. There are a lot of Gen Z jokes going on here. But the point is that it's a very important thing because that comprises of 16% of the total population and an age group of 18 to 35.
18 to 25, 18 and 25 to 35, it comprises of 45% of the population. I was very surprised. जेन्ना हांवें तुगेलो तो हाजो एक्सिस माय इंडिया पोल काडून पळयलो, which said that 40% the Congress tally jumped from tugeli 20% to 40%. Still BJP had a 2% incremental vote. जे बीजेपीचो 1% कमी जालो, सॉरी 2% कमी जालो, and Congress had such an incremental vote. So that means आयच्या जगान अनएम्प्लॉयमेंट, एड्युकेशन हे मुद्दे खूब प्रखरपणान येवपाचे आहा फुडें. Whether Congress will capitalize on that or will Congress give some other pitch to this young generation, because this is a revival of a Congress. Like for example, आमी जेन्ना कॉलेजीन आशिल्लो, हांव जेन्ना कॉलेजीन आशिल्लो, voting for Congress was somebody like it was a daddy thing. It was a daddy mummy thing, auntie thing, uncle auntie thing. So young people were not excited about voting for Congress. Right now, your demographic has been displaced. Absolutely. So it is an opportunity for Congress for a revival. At least you can say that 2014 was Congress campaign was targeted towards youth. Yeah. This was not. So I think Congress has found a good banner, which is India Alliance. Earlier regional parties used to take Congress banner and benefit. Now Congress is benefiting on the back of the other parties. Correct. सो म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट आमी जो रिजल्ट गोंयचो आसा तो क्लियर आसा, 1-1 एक आसा गोंयान, आनी तरी रिकावंटिंगाचे कितें आसा अजून पर्यंत आमकां पक्की बातमी येवंक ना, बट अशी दिसता. बट रायट नाव साऊथ गोवा कॅप्टन विर्यातो 2,15,278, पल्लवी देपो 1,99,733, रुबर्ट आसा तो 18,639. सो 15,000 सध्या लीड आसा, 15,545 लीड आसा सध्या. जशें नॉर्थाक क्लियर आसा पिक्चर, श्रीपाद नाईक जे आसा ते 2,47,678, खलब जे आसा ते रमाकांत खलब 1,35,368 वोट्स, आणि मनोज परब 44,132 वोट्स. सो 1,12,310. हे म्हाका दिसता खूब पक्की सारकें जालें की 1 लाख प्लस काडटले म्हणून. सो हो आसा अपडेट. रामराय, म्हाका एकूच लास्ट तुमची मेसेज, टेक अवे मेसेज ह्या इलेक्शनाक, एक टेक अवे मेसेज जे पॉलिटिशियन्स आनी लोकांनी घेवपाक जाय, कितें आसतली? आय थिंक लोकांनी आपले दाखयलें, काम केलें. लोकांक आनी माध्यम ना असल्या सिच्युएशनान दाखोवपाक. सो लोकांनी दाखयलें इट इज मोर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. बोथ द पॉलिटिकल पार्टी हॅज अ व्हेरी गुड लेसन्स. I think BJP is very fast in course correction every time. Even if they win, they will do course correction, not just in a defeat. But Congress and the other parties have been shown a very good opportunity. If fude maybe bari जावपाक शकता. And in Goa, where the opposition was completely missing and people were actually waiting, even though people have voted for BJP, but people actually want a good opposition की केन्ना issues जाल्यार ते रेज करपा जाय टायम टू टायम. सो वो एक काँग्रेसीक एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळा की अशें ना की आमी जे उलयता ते लोक आयकना. मे बी दीस इज देर. सो रिजल्टा उपरांत खुबश्यो गोश्टी युगांक जायत रावतल्यो. तातूंतली एक म्हाका जस्ट आत्तां स्ट्रायक जाली की BJPन गोंयान सगळ्यान व्हडल्यो 2 रॅली केल्यो. सावथाक PM मोदी आयले, नॉर्थाक होम मिनिस्टर आयले. काँग्रेसीन एकूय व्हडली रॅली करूंक ना. सामकें आय मीन एब्सोल्युटली की जांचे हांव हें पळयतालो की स्टार कॅम्पेनर व्हडलीं नांवां सांगिल्लीं, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी. अरे पयल्या फळीचो लिडर सोड, दुसऱ्या फळीचो सुद्दां लिडर कोण आयलो ना. आयलो शशी थरूर. म्हणजे शशी थरूर गोंयान हाडून ताचो इम्पॅक्ट कितें जालो म्हाका कळना. कित्याक बिकॉज 90% of the people could not connect it to him. It was already some who would connect what already supposed to work for them. The people were already convinced about that. But the point is that BJP played a very I mean ज्या पद्धतीन BJPन ओवरऑल प्लॅनिंग केल्लें पळय कळ्ळें की साऊथ गोवाची रॅली ही तुगेली साकवाळे कित्याक आसप, साकवाळे कित्याक आसप, because Sakwari was in a very unusual place, because it was targeting the migrant vote bank. की थंय मोदी हाडून, प्रायम मिनिस्टराक हाडून की वेगळें हें करप. आनी तुवें जर मायन्यूट जर हें केलां म्हणजे मोदीच्या पयल्या 2 मिनटां
ही सेज कि यहाँ के जितने भव्य मंदिर है उतने ही भव्य यहाँ की चर्च है. फॉर एग्जाम्पल मटन मंगलसूत्र ह्यो गजाली सगळे कडेन चलताल्यो. बरोबर. बट गोंयान ही गेव अ व्हेरी सॉलिड पीच इन टर्म्स ऑफ तुगेलो सोशल फॅब्रीक. ही स्पोक अबाउट वेड इन इंडिया, ट्युरिजम, कळ्ळें. म्हणजे अशे तरेन हें करतालो की ताका गोंयच्या ज्या पद्दतीन ताणें स्पीच केल्ली ताका गोंयच्या प्रत्येक आस्पेक्टाची नॉलेज आशिल्ली आनी ही वॉज केटरिंग टू ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. बरोबर. And major his constituency was a migrant voter, non-Goan voter at that point of time. He catered it to minorities, he catered to the migrant voters. So Amit Shahची जी meeting झाली पळय, that was a strength booster. बरोबर. It was more than an public meeting, it was an organizational meeting. Organizational strength, booth committee थंय हाडप आनी showcase करप. So in terms of planning, त्याच खातीर तुका सांगलें, I started with that. You have to give a credit to a BJP. It's a well fought election. It's a very meticulous. ज्या पद्धतीचे तांचे प्लॅनिंग आनी हें जालें कळ्ळें तुका. बरोबर. But Congress, I mean, point is that democracy is not about winning and losing election. Democracy is about the sentiment also. Exactly. And a Congress scored well. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेचें इलेक्शन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. युगांक एट लास्ट एक मेसेज, टेक अवे मेसेज लोकां खातीर आनी पॉलिटिशनां खातीर ह्या इलेक्शनान कितें आसतली? सी ह्या पॉलिटिशनाची एक गजाल म्हणजे म्हाका मेसेज तुमच्या फोरमांतल्यान दिवपाक जाय. द वन मेसेज इज दॅट द ट्रेडिशनल मिडिया शूड अपॉलोजायज टू द पीपल ऑफ दीस कंट्री. Very true. I mean, Very true. when you talk about very true. आमच्या बरोबर एकच मिनिट, आमच्या बरोबर आमचे सावथाचे रिपोर्टर आसा धर्मेश. धर्मेश आयकुपा येता? धर्मेश सांग. आमच्या कडे अमित पाटकर आसा सर. आम्ही अमित पाटकरा कडेन विचारून घेवया त्यांची आज. We were targeting about 25,000, but I think close. We are close. हय सचिन बाब सांग. बऱ्यापैकी लीड तुम्ही हांगासर घेतिल्ले आसा आणि सो जशें तुमी पयलीं सांगलेले की सावथ गोंयचे तर आमी नक्की सीट डेफिनेटली काडटले म्हणून युअर फर्स्ट रिएक्शन? मॅडम हय म्हाका दिसता साऊथ गोवाक जे आमी प्रेडिक्शन केल्ले आनी आमी जे सांगिल्ले, म्हाका दिसता पुराय श्रेय हांव आमचे काँग्रेस कार्यकर्ते, सगळे एक्टिव्हिस्ट, सगळे एनजीओ, सगळे आमचे वर्कर्स ज्यांनी दीस रात मेहनत करून सगळे दक्षिण गोंयची जनता, म्हाका दिसता दीस वॉज अ पिपल्स इलेक्शन आणि सगळे लोक हातून इन्वॉल्व जावन म्हाका दिसता सगळ्या दक्षिण गोंयच्या जनतेची जय जाल्ली आसा आणि रिजल्ट्स आर ऑन एक्सपेक्टेड लायन्स. आमी ज्या मतदारसंघांनी जे कॅल्क्युलेशन केल्ले ते प्लस मायनस समवेअर इट इज ऑलमोस्ट वी आर देर. आणि म्हाका खूप खुशी भोगता की आज साऊथ गोवाच्या दक्षिण गोंयच्या जनतेन जे सेंटिमेंट्स ऑन ग्राउंड आशिल्ले ते आज आमकां वोटान कन्वर्ट जावन हे दिश्टी पडले. अमित बाब, म्हाका दिसता की तुमचे अलायन्स पार्टनर सुद्धा हांगासर खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला. सो तांच्या बरोबर सुद्धा आयज कितें सेलिब्रेशन प्लॅन आसतलो कितें? कितें म्हणले? अलायन्स पार्टनर, तुमचे अलायन्स पार्टनर सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला. सो ते आयज तुमच्या बरोबर आता आयज सेलिब्रेशनाक आसतले सध्या. आवाज येता आयकुपाक? अमित बाब, सो म्हाका दिसता टेक्निकल रिजना खातीर म्हाका आवाज तांचे कडेन पावूंक ना. बट येस दे आर. सो एक गोष्ट आसा की तांच्यांनी स्वताच्या कार्यकर्त्यांक सुद्धा बऱ्यापैकी तोखणाय केल्यात. अलायन्स पार्टनरा बरोबर सुद्धा तांचे खुबशे म्हाका दिसता आयज सकाळच्यान तांचे उलोवप चालू आशिल्ले. सो कमिंग बॅक टू युअर थिंग की एक मेसेज आमचे पॉलिटिशनां खातीर आमी उलयताले. पयली गजाल म्हणटा ती आय वॉज एट अ मिडिया. आय डोंट नो वाय यू वॉन्ट टू स्कीप दॅट. नो आय एम नॉट स्किपिंग. हांव अजिबात स्कीप करिना बिकॉज ताजेर हांव सुद्दां खरेंच म्हाका दिसता की बऱ्या तरेन पॉयंट मांडपाक शकता आणि तूं उलयला ते एकदम बरोबर आसा आणि लोकां कडेन ही मेसेज बऱ्या तरेन पावपाक जाय. युगा सांग इज बिकॉज पयली गजाल म्हणटा ती मिडिया जे आमी डेमोक्रेसी म्हणटालो, बिकॉज आमी वदोळच्यान उलयता की डेमोक्रेसी इलेक्शन्स आनी येते. यू कॅनॉट हॅव एन इलेक्शन विदाउट अ फेर मिडिया. कळ्ळें की आज मेरेन सगळे वेन यू से वी आर द लार्जस्ट डेमोक्रेसी
Okay, that also means we are also a democracy that sustains a free media. Like for example, there is an institution in Sweden called VDAM Institute, which gives an index for a democracy. They downgraded us from an elected democracy to the elected autocracy. It's a very big thing, and one of the major contributors, one of the major indicators of the media, not a free media. So point is that आयची जी ही मिडिया आसा पळय, what is the digital media आणि आजी घडया, हे इलेक्शन ह्या मिडियान फुडें आहा. बरोबर. and ही गजाल आजी म्हणजे खूब ल्हान गजाल न्ही. जेन्ना ह्या देशान व्हडले व्हडले मिडिया हावजीस कळ्ळें तुका आपले दिमयांचेर येता कळ्ळें, आनी तेन्ना असले डिजिटल मिडिया जेन्ना वयर सरता पळय, हॅट्स ऑफ टू द करेज ऑफ दॅट. सो म्हाका पयली गजाल ती आसा. दुसरी गजाल शॉर्ट इफ यू आस्क मी अ वन लायनर, कळ्ळें, many people, I mean, in the millennials language we used to say intellect is a new cool. So India is new cool. So India is back in business. So India is a new currency today. And point is that when you talk about Goa, I mean, talk about Goa and in India likes fighters. बरोबर. India like underdogs. Okay, India got Raj Narayan elected. India got Captain Viriato elected. बरोबर. Okay, and who is fighting against Pallavi Dempu, such a big name, such a big party. बरोबर. So यातून एक हें आसा की politicians, as far as politicians are concerned, की एक गजाल जनता जनार्दन. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट मेसेज ही जनता जनार्दन हे लक्षांत दवरपाक जाय. जशें युगांकान एक गोष्ट सांगली की मिडिया प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. फोर्थ पिलर जेन्ना म्हणटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, ती रिस्पॉन्सिबिलिटीन काम करप भरपूर गरजेचें आशिल्लें. आनी हे जर खंयचोय, हांव फक्त युगांकाचें उलयना, किंवा खंयचोय जर सादारण मनीस सुद्दां जर उलयता, एक खंयचो तरी ग्रूप ऑफ पीपल हे जेन्ना उलयता तेन्ना ताच्या फाटलें रिजन कितें आसा ते म्हत्वाचें आसा. कारण अशें ना की कोणी बेश्टोच उलयतलो, ताच्या फाटल्यान कितें तरी रिजन आसतलें. सो जेन्ना मिडिया म्हणटा तेन्ना प्लीज हांव एक गोश्ट सगळ्यांक अपील करता की डिजिटल मिडिया जी आसा तांकां तुमी तुमच्या तरेन सपोर्ट करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. बिकॉज खुबशे अशी डिजिटल मिडियाज आसा जे विदाउट एनी फंडींग काम करतात, विदाउट एनी पॉलिटिकल बॅकअप काम करतात. आनी एक आसता आनी खुबशे काल सुद्दां व्हिडियोज आयकतालो की एक खंय ना खंय तरी दिसता मनांतल्यान की बाबा आमी जें कितें वायट दिसता ताजे बद्दल उलोवपाक जाय. आनी येस, मायगोवा नेटवर्क सुद्दां हांव तुमकां एक सांगता की आमचें टॅगलायन की नो वॉयस शूड बी अनहर्ड अंडर आवर वॉच. सो तुमचो जो आवाज आसा तो लोकां कडेन पावोवपाचें काम आमी करतले. आमी जेन्नाच्यान सुरू केला एक गोश्टी प्रावडली सांगूं शकता, विदाउट एनी पॉलिटिकल बॅकअप ऑर विदाउट एनी फंडींग आयज पर्यंत इलेक्शन कवर केलें आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट आमी तुमच्या फुडें हाडटा. सो ह्या शोक सुद्दां हांव प्रावडली सांगपाक शकता ज्या मनशांनी आमकां खूब मदत केली, हांव तांकां सुद्दां देव बरें करूं म्हणपाक सोदता. बिकॉज अशे लोक आमच्या समाजान आसा, जर बरें करता जाल्यार फुडें येवन 2 पावलां फुडें येवन मदत करतले, फुडें येवन 2 पावलां आमकां हेल्प करपाक, आमकां मदत करपाक, फुडें सरपाक आमकां फुडें काडपाक आमकां मदत करतले. सगळ्यान पयलीं फोटोसॉनीक प्रोडक्शन देव बरें करूं, कारण तांच्यांनी जे तरेन आमकां हो टॅक्निकल सपोर्ट आयज तुमच्या फुड्यान पावपाचो जो सगळो दिला, वन ऑफ दी बेस्ट टॅक्निकल सपोर्ट जर आमकां मेळपाक शकता आमच्या पुराय गोंयांत जाल्यार येस, फोटोसॉनीक प्रोडक्शन. तुमी नक्की कॉन्टॅक्ट करा. तांचे निगम नायक हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं, कारण हे सगळे तांच्यांनी आमकां प्रोवायड केले. आनी म्हाका दिसता खूब मना काळजांतल्यान तांच्यांनी हांगासर येवन काम केलें. रातचे आमी हांगासर 2:00 2:30 सुमार हांगासून भायर सरल्या, तरी सकाळी 6 येवन परत काम करप आनी हे सगळें सेटअप करप. थँक्यू फोटोसॉनीक प्रोडक्शन. तशेंच मनोहर भिंगी एका उलोचेर हांगासर आयज पावले, एक वेगळे तरेचो प्रोजेक्ट. जेन्ना एक गोश्ट इतलीच खरी की इंडिपेंडंट मिडिया जेन्ना सुरू करता न्ही तेन्ना तुजी कॅनवास वायड जाता, तुका कितें करपाक जाय तें तूं स्वता डिसायड करूं शकता. आयज एक नवो प्रोजेक्ट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येयले, एक नवो मनोहर भिंगी आमच्या बरोबर आशिल्ले. सो देव बरें करूं. तशेंच युगांक नायक, प्रोफेसर युगांक नायक आमच्या वांगडा. एक इन्सायट तांच्यांनी ज्या तरेन दिलो तो खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी म्हाका दिसता थँक्यू युगांक, तुमी टायम दिलो म्हूण. तशेंच रामराय सर, प्रोफेसर रामराय आमच्या बरोबर सकाळच्यान आसा.
थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही ज्या तरेन एक विश्लेषण दिले भारताचे प्लस गोयचे सुद्धा, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिजल्ट, टोटल रिजल्ट आमकां मोरलेस आतां कळपाक लागलो आसा ट्रेंड, सो तो रिजल्ट घेवन आमी फुडें वता. एंड जी टीम आसा ऑफ माय गोवा नेटवर्क, सगळ्यान पयलीं थँक्यू. आमची जी टीम आसा तांकां हांव तेंची नांवां कित्याक घेवपाक सोदता, कारण लोकांकूय कळपाक जाय की ह्या येदेशा सेटअपान, येदेशे जो बबल आसा तातूंत आमी कितले जाण काम करतात आनी आमी कशे तरेन काम करून हे सगळे फुडें हाडटा. सगळ्यान पयलीं पियुश नाईक जे एडिटर, व्हिडिओ एडिटर आसा, आनी राज भरभोटकर, सो तांकां सुद्दां देव बरें करूं. तशेंच विष्णू नार्वेकर आमचे सब एडिटर, तशेंच जे डिजिटल हेड आसा अमित नाईक, तशेंच जे प्रोग्राम्स तुमच्या मुखार घेवन येता, हो सगळो प्रोग्राम किंवा प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न जे आमचे असिस्ट करता ते म्हळ्यार तन्वी प्रभुगांवकर. जे ग्राउंडार रिपोर्टर्स आसा नॉर्थ आनी साऊथ गोवान, प्रणय शिरगांवकर, तशेंच धर्मेश गावडे, देव बरें करूं, कारण एम्प्लॉई आसा बट तरी सुद्दां ते आपूण जावन इतले काम करता. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हळ्यार जे रिसर्च स्टडी करून तुमच्या मुखार एक बातमी जे रिसर्च करून हाडटा तुमच्या मुखार, किंवा आयज जो रिजल्ट प्रत्येक वेळार तुमकां अपडेट ज्यो मेळटाल्यो सगळ्यो, तो म्हळ्यार सूरज कामत, जो आमचो सब एडिटर हेड आसा. सो ताका सुद्दां थँक्यू. म्हाका दिसता ही सगळी टीम तुमची तोखणायेची गरज आसा. फक्त तुम्ही जर एक हात फुडें काडीत जाल्यार आमी आनीक बऱ्या तरेन तुमच्या मुखार काम करीत रावतले. एक अपडेट आयल्या इज मार्केट इज डावन रायट नाव. सेन्सेक्स ड्रॉप बाय 4000 पॉयंट्स आफ्टर द रिजल्टाचो म्हाका ट्रेंड पळयत जाल्यार 4000 पॉयंट्स डावन. निफ्टी इज बाय 1290 पॉयंट्स. हो सकाळी फुडें जेन्ना सुरू जाल्लें काम तेन्नाच एक्सपेक्टेड आशिल्लें की मार्केट डावन जातलें. कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मोदी स्टॉक्स, where is all the companies which have benefited, government PSUs, we the सगळे who are actually pulling the stocks up. Even yesterday exit pollaचे responsan जे yesterday market आशिल्ले पळय, I think that has all fallen down. बरोबर. आणि साऊथ गोयचे सध्या लास्ट अपडेट वयच्या पयलीं तुमकां दिवपाक सोदता. कॅप्टन विरियातो 2,15,672 वोट्स, पल्लवी देपो 2,09,69 वोट, Rupert 18,679 votes, Congress leading by 14,703 votes. Northak Shripad Babu 2,49,559 votes, Khalab 1,37,882 votes, Manoj Parab 44,411. So Shripad Babu जे आसा ते लीड करता 1,11,677. सो हे आशिल्ले अपडेट. आनी थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे जे MD आसा तेजें नांव उरलें, आनी हर्षवर्धन भटकुले सर, जांच्यांनी फुडें सरून फक्त आमकां एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करपाक मदत केली, प्लॅटफॉर्म क्रिएट करपाक हेल्प केली, ते म्हळ्यार माय गोवा नेटवर्क आनी तेंचो बिझनेस गोवा जो मॅगझीन आसा तांच्या थ्रू. सो थँक्यू व्हेरी मच. आमचे व्ह्युअर्सांक सगळ्यांत चड थँक्यू, कारण तुमी आसा म्हणून आमी हांगासर तुमच्या मुखार ही बातम्यो घेवन येता. आणि तुमचो हो सपोर्ट आमच्या ॲपच्या माध्यमांतल्यान. एक गोष्ट सांगपाक सोदता, ॲप जो लॉन्च केल्लो आसा माय गोवा नेटवर्क, तुमी वेबसायटीचेर वचून तो डावनलोड करपाक शकता. वी आर ऑन फेसबूक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर ऑल्सो. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ॲपाचेर तुमकां नेहमी आमचो अपडेट पळोवपाक मेळटले. सो जाता तितली मदत करात. आनीकूय गोश्टी तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले टायम टू टायम. युगांक थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सो हे आशिल्ले आमचे लायव्ह कवरेज ऑफ काउंटिंग. सद्याची इतली अपडेट आतां सद्या तुमच्या मुखार आमी घेवन आयले. देव बरें करूं. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता, जातूंत एक वोट, तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले, म्हणजे एड्युकेशन. अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात, कारण तांचोय फायदो आनीक एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जाता. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कामत. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगांवकर. हा विष्णू नार्वेकर. नमस्कार, हांव सचिन सुर्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. Webcast your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time.
Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com.